Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. माझे नाव तेरेसिना गोन्साल्वीस हांव तालिगांव रावतां आनी हांव मांडवी रिवेरान मांडवीन पयलें काम करतालें 2013 ह्या वर्सा मागीर हांव थिंगासून 1 वर्सान मागीर हांव रिवेरान जॉयन जालें रिवेरान सडनलीच पेमेंट दिवपाचो फोन केलो तेणी ते कितें जालें तेंचे पर्सनल ते आमकां कांय खबर ना पूण आमकां पेमेंट दिना जालें पेमेंट दिना म्हणून हांव ह्या ऑक्टोबरानसून हांव सोडून गेलें कित्याक म्हाजे चेडवाचें काजार आहा हांवें जायते तांकां विडियो धाडले पात्रांक व्हिडिओ धाडलो आमच्या मॅनेजर आहा पळय ताकाय व्हिडिओ धाडलो दुसऱ्याक गोंयचेनान ती व्हिडिओ धाडलो पूण तेच्या अजून पासून कांयच जबाब ना तरी पूण कालच्या दिसाक पासून हांवें धाडलो ताका कित्याक म्हाज्या चेडवाचें काजार आहा कितेंय तरी म्हाका धाड म्हणून पयशे कित्याक आमकां मॅडमीन सांगलें कितें तुमी कांयच भिये नाका तुमी रिवेरान काम करा म्हणून तिचे इस्वासान आमी रिवेरान काम केलें तरी पूण आमी तिका हें करताले तेजे घरा कडेन आमी काम करूंक वयताले आमी पळयताले आमकां पात्रांव मेवताले आमी उलयताले म्हूण पात्रांव कडेन तरी पूण आमकां पात्रांव पळोवन गोडे लिपोवन रावतालो वो कितें करतालो तो आमकां खबर ना हांव खंयच्यानी ताका हें करतालें कित्याक उलयतालें आमच्या पेमेंटाक लागून कित्याक आमचो जोडकार ना कित्याक म्हाजे दोगां जाणां भुरगीं आहा खंयच्यान आमी भाड्या फारीक करतलें खंयच्यान आमचें कितें जातलें हितूनच हे कोरोनाचें हें येयलें आनी आमची एज जाली आमकां आनी खंय काम मेळना कितेंय करून आमकां कितें तरी आमचें पेमेंटाचें कितें करचें म्हणून हांव तेजेर विश्वास करून रावतां थँक्यू अशी I am Sharmila and I've been working in Matogi for the last from 2008. I've been just like the others, dedicatedly serving the organization 24/7 to all my seniors. It's sad to say that the hotel has come to such a state unexpectedly. We knew there were problems with the management. We could understand at some point, but there's a limit for understanding. There's a limit for understanding everything. But they had no consideration towards us. Absolutely no consideration towards us. After having served them so much, they literally threw us out worse than animals. Today we are running from pillar to post just for justice and for something that we have worked so hard, and in fact they are literally supposed to pay us 3 months salary if the company closes down. But they keep saying that they have excuses of the COVID, which is absolutely not right. We resigned much before COVID, knowing very well what the situation is. We allowed them to do their best. We served them till the very last. But ungrateful, I can say, is our management. Very ungrateful, especially to the people who have served them. It's sad because we are still fighting for our provident fund, our gratuity. And besides having served them, no salary has been paid to us for so many months. Is that right that they are surviving on the interest of us, living in luxury cars, moving around and still telling and cheating the people that they have no money to pay? Where is our money? They have literally deducted from us the provident fund, supposed to be paying the gratuity, and today we are starving. Most of us have no jobs. Most of us. We are hardly a very few over here. Very few. Because people cannot afford to come up and down. It's not a joke to move up and down. As it is like clowns, we are moving from one court to the other with the labor office. And today, by the grace of God, we have got justice of the orders. But how long is this fight going to go on is what we are wondering. Why are they making us cry like this? Is this what we deserve for being loyal to them and dedicated to them for so many years of hard work? 24/7 they would ring us and tell us, you are required, parties here. Immaterial of me, I'm talking on behalf of every department. All my colleagues, Mr. Mahesh has spoken on his behalf, Mr. Damodar, Mr. Baban, everyone has spoken more than enough and told everything what is more than enough to be quite sufficient for everybody to know what this management is up to. They're only cheating. They have never said we are not going to pay.
never said they are not going to pay. But how long are they going to survive and how long are they going to live on our interest? Isn't it enough for them? Isn't it enough? Or is there any other sources that they are living and we are crying here for our money? It's really, really very sad and pathetic. Unexpected from a community of a high prestigious supposed to be community of the Goan society. Sad, disgusting. ओके माशी फाटी झाला आणि तुम्ही लेडीज अशी तसं नाव मांडवीत काम करतलो आता सध्या ते आमकां पयलीं स्टार्टींग कितें प्रॉब्लम जावना म्हटल्यार 2016 पर्यंत आमकां बरो कितें प्रॉब्लमच ना आमकां टायमार पेमेंट मेळटलो कितें प्रॉब्लम ना आमकां तेज्या उपरांत नको कितें जालें तें आमकां पेमेंट टायमार मेळना आलो मागीर पयलीं अशें जालें की बाबा 10 दीस 12 दीस मागीर म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने पेमेंट मेळना आलो तर आमकां फॅमिली आमकां चलोवपाक जायना आली दुसरें म्हटल्यार आमचे हांगासर आमी रूमाक रावतले तेका लागून रूमाचे रेंट दिवपाक टायमार जायना जालें मागीर म्हणपा लागलें की 2,000 3,000 असो पेमेंट दिवपाक लागले तेन्ना ते जायना जालें तेका लागून आमी जायत्या फावटी पात्रांव कडेन उलोवपाक हें केलें आमी की बाबा तेंचे कडेन उलयतले की फुडें जातलें सारकें की ना ते मेळना जालें आमकां मेळोंक सोदिना जालें ते उपरांत आमी थोडे जाण आमी किचनांत काम करतले ते कितें जातलें मेळून आमी भायर सरले की बाबा आमच्यान जावपाक ना आनी करपाक म्हणून आमी लेबर कोर्टान गेले तेज्या उपरांत लेबर कोर्टान अशें जालें ते आजून चलतात ते की थिंगासून आमकां मेळोंक ना ते आमकां अशें तेंच्यानी हें केलें आनी पयलीं नोटिसा दिवंक ना हांव म्हणटा कितें तेंच्यांनी एटलिस्ट आमकां सांगपाक जाय आसलें की बाबा आपल्यान चलोवंक जायना नाजाल्यार आपलें कितें प्रॉब्लम आहा अशें आहा तशें कितेंच सांगूंक ना आमकां तेका लागून आमकां नायजसो आमकां भायर सरचें लागलें आमी स्वता म्हणून आतां आमी सद्या मागीर कोवीड तेज्या उपरांत येयलो आमकां जायत्या स्टाफाक काम मेळना जालें अशें खूब प्रॉब्लम जालो आमकां आनी अजुनूय जातात प्रॉब्लम हांव मागता की बाबा तेंच्यांनी आमचें हें करून सेटलमेंट करपाचें आमचें म्हणून कितें आहा तें आता सगळे 200 जण तुम्ही बेकार आहात बेरोजगार आहात अशें ना की सगळे बेकार आहा पूण अशें चड करून तूं बेकारच आहात जाय तशें कोणाक कामां मेळोंक ना आमी आतां हांगासर जितल्या पेमेंटाक कामाक घातलें तितलें आमकां नेक्स्ट दुसरे कडेन मेळोंक ना आमकां कोवीड टायम जालो म्हणपाक कामां ना हें ना आमी कशें कशें एडजस्ट करून करता कामां अशीं अशें आहा कोण लेडीज उलयता कोण सांग आवाज पुढे पुढे आणि पुढे हांव मांडवीन म्हाका 15 वर्सां जालीं आतां हांव 15 वर्सां सर्वीस करता आतां ह्या 3 वर्सान आतां हांव रिटायर जावन येयलो तरी आतां कितें आनी काय तें म्हाका कांय समजना आमी फकत कामच करीत गेले की आमी कितें उलोवपाचें कितें रेगुलेशन रूल रेगुलेशन तितलो खबर ना आनी चड शिकोवप कळना म्हणटकच आमकां हें आतां अशें कितें आनी कशें तें आमकां कांय कळना तरी हांव इतलेंच मागतां की आमचे जी म्हणजे म्हाजें आतां रेगुलर रिटायर जालो ग्रॅज्युएटी आहा प्रायवेट पण आहा आनी ते सगळ्यांनी पेमेंट आतां सद्या थोडो कितें तरी पेमेंट दिता म्हणून आजून हांव काम करता म्हाजी भुरगीं शिकता आनी म्हाका हें कांय समजना तरी आसून हें करपाचें आनी जाग घेवपाची आनी आमचें कितें तें ड्यूज आनी दिवपाचें इतलेंच म्हणटा आनी थँक्यू तुमकां अजून थोडं पेमेंट दितात ती कंपनी दिता हांव सद्या आसा दिता थोडो म्हणजे सगळ्यांचे पेमेंट तुम्ही आता काय उलयले ते म्हणटा आमचे थोड्यांचे पेमेंट दिवंक ना 2019 पासून सगळ्यांचे सेम प्रॉब्लेम हा ते सद्या एकदा हांव सद्या कामाक आसा म्हाका राव म्हणटा तुमी हांव आयज सांगलें हांव वयता म्हाजें जायना भुरगीं शिकता पूण तरी आसून कितें करून हांव रावता हॉटेल चालू आहे अजून ते रिवेरा म्हणून मातशें स्टार्ट किती चालू आहे जिल्हे कोण बाकीची पण आहा बाकी बेकरी पण आहा आनी हॉटेल मंडळी ते भुरगे तुमकां तेंच्यांनी कितें प्रपोजल दिले दुसरे कडेन खंय शिफ्ट आनी करूचें म्हणून बाकीच्या लेबरांका तशें कांय तर तुमका पेमेंट दिता चालू आहे म्हटल्यार म्हाका हय कितें तरी केन्ना 5,000 केन्ना 4,000 म्हणजे अर्द कोविडाक लागून मागीर पूण कोवीड आमकां हॉटेलाक लागलो पयलींच 1 वर्स पयलींच आमचें बंद जालें पेमेंट तरी हांवें म्हटलेलें हांव वयता म्हाजें जावचें ना म्हाजी भुरगीं शिकता ताका लागून हांव वयता मातसो राव करून म्हाका आजून कितें कर आतां हांव रिटायर जालो आतां ग्रॅज्युएटी हें कितें आहा आतां कांय ना तशें करुया म्हणून पळोवया थँक्यू सर
हांव मांडवी बेकर्स आनी कन्फेशनर हातून काम करतालो पूण आमकां 2007 हांव लागिल्लो पूण अजून पर्यंत म्हणजे 19 पर्यंत आमी कामाक आशिल्ले आमकां कांयच पगार दिवंक ना आनी पगार दिवंक ना तो दिवंक ना सॅलरी स्लिपीर आमच्या प्रोविडंट फंडाचे सुद्दां पयशे कापल्या पूण प्रोविडंट फंडाक फारीक करूंक ना आनी आमकां खंयच्याच दृश्टीन बेनिफीट मेळना कित्याक आमकां प्रोविडंट फंड तर विथड्रॉ करतलो तोय करूंक मेळना आमकां जे 13 वर्सां किंवा 14 वर्सां जाल्लीं आसा तांकां पेन्शन मेळटा तें आमकां मेळना खंयच्याच दृश्टीन खंयचोच फायदो जावंक ना आनी आमकां बेजिकली पयलीं कंपनी बंद करता म्हणून सांगिल्ली पळय तेन्ना आमकां नोटीस तरी दिवपाक जाय आशिल्ली नोटीसूय दिवंक ना इन रायटींग खंयच्याच दृश्टीन कोणेच दोनूय MDनी आमकां कांय दिवंक ना आनी खंयच्याच दृश्टीन आमकां खंयचोच बेनिफीट हाजो मेळना आतां हे सगळे एम्प्लॉईज तुमी पळयता आसतले ते थोडे आसा थोडे येवंक ना कित्याक तांकां बसीचे पयशेय ना घरा कडेन तांदूळ शिजयतलो जाल्यार पयशेय ना खंयच्याच दृश्टीन आमकां फायदो ना आनी आमी इतलीं वर्सां काम करून रात दीस काम करून खंयचेच हांकां प्रॉफीट करून दिलें पूण आमकां खंयच्याच हातून बेनिफीट मेळना आमच्या सॅलरी सोड आमचो बोनसूय आमकां मेळूंक ना आमकां जे पळय मॅडिकल कितें रिएम्बर्समेंट मेळूंक जाय तेंय आमकां मेळना खंयच्याच दृश्टीन खंयचोच फायदो जायना आतां कितें करपाचें हें आतां आमकां तुमचे कडल्यान कळूंक जाय म्हणून आमी हे MDक आव्हान करता प्लीज आमचें सेटलमेंट बेगीन करा बेगींतल्या बेगीन आमचे सगळे पयशे फारीक करा आमी गेल्ले आसा कमिशनरातून लेबर कमिशनरातून तातूंच्यान तांच्यांनी कलेक्टराक नोटीस धाडलेली आसा नोटीस कलेक्टरान तांकां सर्व केल्ली आसा तरी ते अजून पर्यंत कांयच हे करिना आनी कितलीं वर्सां म्हूण रावपाची 3 वर्सां जालीं आतां ताच्या नंतर कोवीड आयलो आमकां हे कंपनी बंद जाल्या नंतर कोवीड आयला आमकां खंयच्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो आनी थोड्यांचे आतां रिटायरमेंट आसा तेय सेटलमेंट करूंक ना आनी थोडे रिटायर जाल्ले आसा तेय सेटलमेंट करूंक ना आतां आमकां खंयच्या हातून बेनिफीट आसा ते तुमी सांगा आनी आमचे पयशे आसा ते आमकां सॅलरी वीथ आमकां बेनिफीट कितें आसा ते दिवन उडया आनी मोकळे करा थँक्यू व्हेरी मच टोटल कितले स्टाफ आहा तुमी आमी टोटल 200 स्टाफ आसा ते हांगा थोडे कमी आयल्या कित्याक ते थोड्यांक येवपाक बसीक सुद्दां पयशे ना ते गांवांतल्यान येता न्ही आनी खंयच्याच आतां नोकरी मेळना कितें करतले कशें येतले तेच मातशें प्लीज आमकां हेल्प करा आनी आमचे पयशे फारीक करा कितने म्हयन्याची सॅलरी पेंडींग आहा सॅलरी आमची पेंडींग आसा अबावट 6-7 म्हयन्याची प्लस आमचे आतां कंपनीच बंद जाल्ल्यान कारण आमकां नोकरी ना आमचे बाबा सेटलमेंट करूंक जाय तें करिना ते सेटलमेंट कित्याक लागून करिना ते काय रिजन कितें तुमचे आनी तेंचे रिजन कांयच ना आमी करता आमी तुमकां पयशे दिता पूण केन्ना दितले आज 3 वर्सां जालीं आमी हेच आयकता अजुनूय पयशे दिना Exactly in the month of somewhere September 2020, they started non-payment of our salaries. So we were September 2019. So we were waiting for their action to. They will take some action and they would settle our salaries. But they did not say anything. They were quiet. It was almost 6 months, and 6 months since we were not getting our salaries, we were forced to resign. We gave ample time for them to do our settlement of the salaries, but they did not do. Due to some reasons, they must be having some problems with the finances. But later on, they are just promising us that they will be settling everything. But we waited for their word. But because they are not settling, we had to approach the labor authorities forcefully. There was no other option. So, but after approaching the labor authorities, orders were passed in our favor. Whatever legal dues were like salaries, then leave, then gratuity. All these expenses were not paid to us. So, after passing the orders, also they have not responded to their orders, government's orders. So now the matter is almost. All the staff, they have put their cases in the labor department, and it is almost on it is almost on the closure part. They will be issued orders in some days' time. So it is high time. It is very sad because we have worked so hard without looking at the time restrictions we used to work. We never expected that this would be the state at the end of the day when we would resign. We would have to wait for the salaries and also for our legal dues. So my earnest request to the management to settle all our dues at the earliest.
Thank how you. long you people will wait, because right now See- so many months have been passed, I think. See, we were waiting for like 6 months. We were not paid. So because of that, we were waiting that they will do something so that our salaries will be settled. But no, they were not giving proper like assurances like they would settle in such a date. So we had no other option but to leave because we had to survive. 6 months is quite lot of time. 6 months is almost a half year. So because of that, we couldn't sustain. So because of that, we had to leave. And later on, we were expecting that they would do something, but that did not come from their side. So we had to go to the approach to the labor authorities as a last resort. So that If is it doesn't settle your this thing, so then what will be the next step? no step in the sense. See, we are not. This is not a strike for demand or something. We all have resigned, respectfully resigned, because we know that the management must be having some problems. Because of that, in thinking from their point of view, we resigned. Otherwise, people had to stay here even for today. If they had to stay, then they would have had to pay their salaries till date. But we did not do that. We would have got our compensations and all, but we were not greedy for that matter. Because of that, we resigned. Respectfully, we resigned, thinking that they would settle our dues. So that is what I expect, that they would do something. A good sense prevails in them, and they would do the settlement at the earliest. थँक्यू. Yeah. तर 2000 काम करत असताना 2019 ऑगस्ट 2019 पासून आम्हाला पेमेंट मिळालेला नाही. तरी आम्ही आज ना उद्या पेमेंट देतील ह्या आशेवर आम्ही कार्यरत होतोच, काम करतच होतो. हे काम करत असता जवळजवळ 18 महिन्यांचा पेमेंट ह्या हॉटेलकडे राहिला, तरी आम्ही कामावरच होतो. आम्ही कसं तरी काटकसर करून आमच्या बायका मुलांना सांभाळत होतो. आणि हे हॉटेल हे एवढंच आमचं म्हणजे घर चालवण्याचं एक माध्यम होतं आणि अन्य मार्गाने आम्हाला येणारं कुठचंच उत्पन्न नव्हतं. तरी ह्याच असं असूनसुद्धा आम्ही आमच्या मुलाबाळांना शाळा किंवा आणखी अन्य सगळं काही बिल वगैरे, आता फॅमिली म्हटल्याबरोबर तुम्हाला सगळ्यांना अनुभव आहेच, हे आम्ही इथं काम करून पेमेंट ह्या हॉटेलमध्ये ठेवून आम्ही आमचं घर धरलं. तरी आम्ही पेमेंट ह्या हॉटेलमध्ये काही अनहित कृत्य केलेलं नाही. असं असताना मार्चमध्ये हॉटेल ज्यावेळी बंद पडलं कोविडमुळे, आणि कोविडच्या अगोदर 18 महिन्यांचा पगार इथं बॅलन्स राहिला आणि कोविडमध्ये बंद पडलं, त्यावेळी आम्हाला अशी आशा होती की आम्हाला कोणतरी विचारेल किंवा हॉटेलचे बाबा मालिक विचारतील, आणखी कोणीतरी विचारतील काय तुमचं झालं, कारण आमचं अकाउंट इथंच होतं. तर आम्हाला ह्या कोविडमध्ये सुद्धा कोणी बघितलेलं नाही. अक्षरशः आमची बायका पोरं आम्हाला रस्त्यावर आणावे लागली, तिथं कोणाचं तरी काम करावं लागलं. ह्या वयामध्ये आम्हाला आणखी कुठं दुसरीकडे नोकरी नव्हती किंवा वाहतूक किंवा वाहनं वगैरे चालू कुठं जाता येईना येता येईना. तर असं एकाच ठिकाणी कुठं तरी काय कोणाचं काम करून वगैरे उदरनिर्वाह आजपर्यंत आम्ही केलेला आहे. आता PFकडे संपर्क साधला असता PFमध्ये बारीक बारीक चुका आहेत, कुठं नावच नाही, कुठं जन्मतारीख उलटी आहे, कुठं काय, आणि ते हे करेक्शन करून आण, ते करेक्शन करून आण. आणि PFचं ते करेक्शन जरी करायला गेलो तर पुन्हा इथं पर्सनल ऑफिसच नाही, इथं थांगपत्ताच नाही, हॉटेल मांडवी जागा आहे की झोपलं हेच कुणाला कळत नाही. मग ते म्हणाले ह्या जर करेक्शन होत नाही तर मग तुम्हाला PF मिळेना. मग PFही अडकला, सगळंच अडकलं. आम्ही अक्षरशः हालाकीत पडलो आणि अशा ह्याच्यामधून आम्ही आजपर्यंत कसं तरी जीवन काढलं. आता हे जीवन जगायला शाळा किंवा लाईट्स बिल, हे पाण्याचं बिल, हे घरातलं व्यवहार करून हे जीवन जगायला अक्षरशः आम्ही मेहनत करूनसुद्धा काहीचाही आम्हाला त्या मेहनतीचा उपयोग झालेला नाही. आणि ह्या आमच्या परिस्थितीकडे कुणीही लक्ष दिलेलं नाही. ह्याचं प्रामुख्यानं मला दुःख वाटतं की काम आम्ही केलं आहे आणि तेही प्रामाणिकपणे केलं आहे, आणि तेही कुठलीही आमच्या काम करताना आमच्या कार्यावर कुणाचा तरी आक्षेप किंवा यानं काय केलं किंवा त्याच्यात रेकॉर्ड काहीतरी करप असेल कुठंही नाही. आणि असं केलेलं असताना सुद्धा आम्हाला हे झालं. आणि एवढं सुद्धा आम्ही हे करून सुद्धा आज PFमध्ये गेलं तर PFही भेटेना. आज त्याच्यात ती त्रुटी राहिली, ऑफिस नसल्यामुळे आमचं तेही काम रेंगाळत गेलं. मग ह्याच्या पुढं तरी आज आम्हाला आमचं जे काही पेमेंट